स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी बुधवार दीस आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले। सरकारान प्रश्न सुटावे केले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। फाटली 2 वर्सां आमी आंदोलन करतात। फाटल्या वेळार जेन्ना आंदोलन केल्ले तेन्ना लेखी आश्वासन दिल्ले, पूण ताची पूर्तताय कोणे करप? स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी प्रश्न विचारला। 10,000 नोकऱ्याचे तुमी उलयतात, हे आयकुपाक बरें दिसता। 10,000 नोकऱ्यो तुमी दिवपाक शकता जाल्यार आमच्या नोकऱ्यांचो प्रश्न अजून कित्याक हुमकळत आसा, असो प्रश्न ते विचारतात। सरकारान 23 जॉब हे तुमकां खबर आसा, हे तुमकां सगळ्यांक आमी दिल्ले, पत्रकारांक, मिडिया, आमचे फ्रेंड सगळ्यांक दिल्ले। हे पेपरार बरें दिसता पळोवन, खरेंच म्हाका जेन्ना प्रिंट जाता, सायन जाता तेजेर 23 जॉब दिल्ले वयता, तितूंतल्यान गव्हर्मेंट जॉब आसा तांकांच परत दिल्ले वयता। गव्हर्मेंट जॉब आमी दिवंक सांगूच ना, जेंकां गव्हर्मेंट जॉब आसा तांकां दिवूच नाका, जेंकां ह्या नोकरी ना तांकां नोकरी दियात, नोकरी ना तांकां नोकरी दियात। ताच्याच बरोबर ही जी भुरगीं आसा ती फक्त 227 उरले, 227, आनी सरकार सांगता आमी 10,000 नोकरी दिता, 11,000। आमकां बरें दिसता आयकून की गोंयान 10,000 11,000 नोकरी आसा। आमी गोंयचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की आमकां परत भुरग्यांक स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तुमी हाडटात हांगा। आमी मागीर म्हणटले कितें, तांच्यांनी म्हटलेलें ना तुमी परत आनी येवपाचें ना, आंदोलन करप ना। पण आंदोलन करप ना जर घरा कशें बसून रावतले, जर तुमी नोकरीच तर आमकां दिल्यो ना, आमी आनी कितें करपाचें, घरा बसून रावपाचें। आतां वर्स जायत येयलें, जानेवारीन जें आंदोलन सुरू जाल्लें, गेले 2 वर्सां सुरू जाल्लें, जानेवारीन आमी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू केल्लें आनी तें निमण्या स्तराक पावतकूच तांच्यांनी उपोशणाचो सुटावो केल्लो। पण जेन्ना तुमी लेखी दितात तेन्ना ताजी पूर्तता कोणें करप? सरकारान करप, सरकारान दखल घेवप। आमची भुरगीं अंडर सेक्रेटरीन वयतात, थंय जॉबा खातीर विचारले वयतात, तांचे ते दखल घेतात। पण जाता कितें, अंडर सेक्रेटरी ट्रान्सफर जालो, ताज्या नंतर दुसरो आतां अंडर सेक्रेटरी येयला, ताजे कडेन गेला, तो म्हणटा आतां फाटले सगळे आसा, आपल्याक परत पळोवंक जाय। अशा तरेन जर त्यो टायम वचपाक लागलो, म्हयने वयता, 2 म्हयने वयता, तर भुरग्यांचे ह्या सरकारी जॉबाचे केन्ना जातले? 227 जे पोस्ट दिवं शकता, एक खरें पळोवपाक गेल्यार 12वी, 10वी, 7वी, 5वी फेल जाल्ली अशी आसा, पोस्ट दिवपाक कांयच न्हू। आनी आमी ह्युमन रिसोर्सान केन्नाच मागूं नासले, ह्युमन रिसोर्सान सरकारान म्हटलेलें, ह्युमन रिसोर्सान आमच्या स्किमी प्रमाणे आमकां जॉब दियात, स्किमी प्रमाणे स्टेट आसात की डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जॉबाक दिवपाचे, त्या प्रमाणे जॉब दियात आनी मेकळे करात। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज।